आयडीसीचे प्लॉट ट्रान्सफर एक्सचेंज स्वॅपिंगात अंडर हँड लूट विजयान केशी काढल्यो. मंत्री माविन म्हणटा आयडीसीचे सगळेच सरकाराक कळना, चौकशी करता, प्लॉट ट्रान्सफरसी डिजिटायज करता. आयडीसी प्लॉटा विशीं जाप दितना मंत्री माविन पावलो आपल्या पॉवर स्कॅमाचेर. 5तल्या 4 केशींचो निकाल, एक दमडी खावना, क्रिमिनल कांयच ना, फक्त प्रोसिजरल लॅब्स. माविन तापलो. वन मावळिंग्या क्रिकेट स्टेडियमाक जीसीएन घेतल्या 3 लाख चौखण मेत्र जमीन. मंत्री म्हणटा स्टेडियमाचो निर्णय जावना, आदी फिजिबिलिटी स्टडी लागतली, उपरांत पळोवया. भारतीय खेळा एरोबिक्स आणि फिटनेस फेडरेशनाचे 17वे राष्ट्रीय एरोबिक्स चॅम्पियनशिपीत गोंय रनरअप. उत्तर प्रदेशात वाराणसीत सर्त. 9 ते 17 वर्सां सकयले कॅटेगरीत गोंय वांटेकार. पंचायतींनी अर्ज हात वेगळो केलो ना जाल्यार 30 दिसां उपरांत बीडीओ करिना जाल्यार 30 दिसांत डीम क्लियर. पंचायत कायद्यात दुरुस्ती, विरोधक म्हणटा पंचायतीचे अधिकार काबार. आयडीसीतले स्टील प्लांट ब्लॅकान स्टील विकतात, सरकाराक कोट्यांचे लुकसाण. युरीचो प्रश्न, माविन म्हणटा लक्ष घालता. आयडीसी कायदो बदलपाची तयारी, एरिया मॅनेजराक धरतले जबाबदार. बर्जर कंपनीक पियन इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान शिफ्ट करात म्हणून सायबेच्या लोकांनी धरनाली. थळाव्या कोर्टान वचपाक तयार. फॅक्टरी लुजो लागून खंय 60 कोटी वयर लुकसाण जाला, कंपनीचो दावो. मोपा एअरपोर्टार टॅक्सी चलोवंक इत्सुकांक दिल्लो अर्ज खंयच्या कायद्या खाला? टॅक्सीकारांची आरटीआय. एअरपोर्टार चलतात बेकायदेशीर टॅक्सी, गरज पडल्यार आंदोलन. भोमा आणि खोर्लेच्या रस्तो रुंदीकरणाचेर सरकार थळावे एकमेकाक सामकार. मंत्री गोविंद म्हणटा राजकारण चल्ला. थळावे म्हणटा रस्त्याक कितली घरां वतली, पीडब्ल्यूडी मंत्र्याकूच खबर ना. चौकशी आयुक्त व्ही.के. जाधवान चार्ज घेताच काम केले चालू. जमनी बळकावपाच्या केशीच्या संदर्भात आसगाव जाग्याची केली पळवणी. एसआयटीच्या अधिकाऱ्या वांगडा आसगावातल्या प्लॉटांची पळवणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 134 केशी. एक्टिव्ह केशी 2000 सकयल. फाटल्या 24 वरांत एकूय मरण ना. गोंयांत एकूय नवी केस ना. एक्टिव्ह केशी 13. धारगळ पेडण्या सेल्फ एक्सिडेंटात तरणाटो गेलो. गाडी मोकली डिवायडराक. निरवडे झार बाजारातलो 25 वर्साचो रायडर वासुदेव पेडणेकार आगताक गेलो. वेर्णा हायवेचेर 4 गाडयांमदी विचित्र अपघात. सिमेंट मिक्सर ट्रक, 3 मोटारींचो आस्पाव. मडगांव पालिकेच्या मोटारीचोय आस्पाव. तीन राज्यांनी विधानसभा वेंचणूक. त्रिपुरात 16 फेब्रुवारीक, मेघालय आणि नागालँडात 27 फेब्रुवारीक वेंचणूक. तिनूय राज्यांनी 2 मार्चाक मतमेजणी. वेंचणूक आयोगाची घोषणा. युक्रेन ब्रोवरीत हेलिकॉप्टर कोसळून युक्रेनाचो इंटेरियर मंत्री डेनिस मोनास्टिर्की बरोबर 18 जण सोंपले. 3 भुरग्यांचोय आस्पाव. पंजाबाचो आदलो अर्थमंत्री काँग्रेस फुडारी मनप्रीत सिंग बादल बीजेपीत. राहुल गांधीची भारत जोडो यात्रा. पंजाबातल्यान हिमालयात पावतनाच पंजाबात राजकीय घडामोडी. जम्मू काश्मीरातल्या कांय वाठारात भारत जोडो यात्रा करू नाकात. सेक्युरिटी एजन्सीची काँग्रेसीक सुचोवणी. 25 तारखेक भारत जोडो पावतली बनिहाल. 27 तारखेक श्रीनगरात वचपाचो प्लान. पश्चिम बंगालात 10वेच्या मॉडेल पेपरात आझाद काश्मीर मार्क करात म्हूण प्रश्नावेल्यान वाद. बंगाल बोर्डाचो कॉरिजंडम काडून काश्मीर मार्क करात अशें वाचचें म्हूण उलो. 20 ते 29 जानेर 2023 मेरेन राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद. मेंटेनन्साची चल्ला काम. जड येरादारी अटल सेतू वरवीं जाल्यार हलकी वाहनां पोरण्या मांडवी पुला वरवीं वळयतले.
सर्टिफिकेट नेगेटिव्ह उगते